सोरो पिवन टायर्ड जावन एका नायट क्लबात चलये कडेन गैरवर्तन करपी गोंयचो पुलीस उपमहानिरीक्षक IPS डॉक्टर ए कॉन हाका पदावयल्यान काडलो। कॉन हाची गोंयच्यान बदली जावपाक शकता। गोंय सरकारान हे प्रकरणाची म्हायती केंद्रीय गृह मंत्रालयाक दिले उपरांत ताचेर ही कारवाय जाल्या। कलंगुटे नायट बारात एके चलये कडेन गैरवर्तन करपी गोंयचो पुलीस उपमहासंचालक डॉक्टर ए कॉन हाचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्लो। हो व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत ताचे पडसाद गोंय विधानसभेत आयिल्ले। विजयान मुद्दो काडिल्लो। हाचेर सरकारान ह्या प्रकरणाची दखल घेतिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ले। स्पीकर सर, एक म्हाका मेन्शन करपाचें आहा। आज पेपराचेर न्यूज आहा, एक IPS ऑफिसर हॅज मिसबिहेव्ड विथ वन पार्टी गोअर। स्पीकर सर, स्ट्रिक्ट एक्शन घेतली वयतली। ना ताका सस्पेंड कर आनी रिलीफ कर। एक्झॅक्टली पिकनिकेक आयले हांगा बरे कॉप मारतात आनी कांचुलाचेर घेतात। चलयांचे कडेन मिसबिहेव टॉलरेट करचे। बुधवारा सांजे उपमहानिरीक्षक डॉक्टर ए कॉन हाचे निलंबनाचो केंद्रीय गृह मंत्रालयान आदेश काढलो। ताचे कडल्यान सगळे अधिकार काढून घेतल्यात। डॉक्टर कॉन हाची गोंयांतल्यान बदली जावपाची शक्यताय। मात फुडें आदेशा मेरेन डॉक्टर कॉन गोंयांतूच आसतलो। ताचे कडेन कसलेच पद नासतले आनी तो DGPक रिपोर्ट करतलो।